नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आतां पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारांनी वर्सां मेरेन लोकांच्या मनाचेर अधिराज्य गाजयतले. कोण जिवीत आसा वा ना हाचो कांयच फरक पडना अशें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंग हांणी म्हळां. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी प्रधानमंत्र्यांचेर केल्ल्या वक्तव्याच्या फाटभुंयेर ते उलयताले. काँग्रेस अध्यक्षांनी आपूण जिवीत आसा तो मेरेन मोदीक काडून उडयले बगर स्वस्थ बसचो ना, तो मेरेन आपूण जिवो आसतलो अशें विधान केल्लें. मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा. खड़गे साहब आप यही चाह रहे हैं. खड़गे साहब नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर वास करते रहेंगे. कोई जिंदा रहे कोई मर जाए इससे कोई अंतर नहीं पड़ सकता है. मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो भारत में गरीबों के मसीहा के रूप. जम्मू आणि काश्मीर विधानसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या आणि निमाण्या पावण्यावेली तयारी पुराय जाल्ली असून फाल्यां मतदान सुरळीत आणि शांतिकायेन जावचे हाचे खातीर खर सुरक्षा व्यवस्था केल्या. फाल्यां 7 जिल्ल्यांतल्या 40 मतदारसंघां खातीर मतदान जातलें. 40 सुवातींपैकी 16 सुवाती काश्मीर विभागात जाल्यार 24 सुवाती जम्मू विभागात आसात. ह्या वेंचणुकेचो निमाण्या पावण्यावेलो प्रचार काल सांजे सोंपलो. ह्या पावण्याचेर 39,18,000 परस चड मतदार 415 उमेदवारांचे भवितव्य थारायतले. फाल्यां सकाळी 7 ते सांजेच्या 6 वरां मेरेन मतदान जातलें आणि 8 ऑक्टोबराक मतमेजणी जातली. अपने वोटिंग राइट्स का एक्सरसाइज करने वाले हैं. इसमें 400 से ज़्यादा कैंडिडेट्स तकरीबन 40 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में खड़े हुए हैं, जिनका भविष्य जो है लोग कल 1 अक्टोबर के दिन चुनेंगे. आयज गोय मंत्रिमंडळाच्या बसकेत कोमुनिदाद जागेच्या वापरा संबंधान तशेंच पेन्शन येवजण आणि IT पॉलिसी संबंधान महत्वाचे निर्णय घेतल्यात. ह्या संबंधान खबराकारांक म्हायती दितना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले की कोमुनिदादच्या जमनीचो वापर दिल्ल्या कामा खातीरूच जावंक जाय. हाचे मुखार कोमुनिदादच्या जमनीचो वापर आपल्याक जाय तसो करूंक मेळचो ना. कोमुनिदादच्या ऍक्टात आमी एक अमेंडमेंट हाडटा, ऑर्डिनन्स पास करून की लँड यूज चेंज करपाक मेळचो ना. ज्या लँड युजा खातीर कोमुनिदादीन लँड दिल्या ताच्याच खातीर ती लँड जी आसा पळय ती यूज करपाक मेळटली. फॉर एग्जाम्पल घर बांदपाक दिल्या जाल्यार घर बांदपाक, एड्युकेशना खातीर दिल्या जाल्यार एड्युकेशना खातीर, इंडस्ट्री खातीर दिल्या जाल्यार इंडस्ट्री खातीर, आनी गव्हर्मेंट प्रोजेक्टा खातीर दिल्या जाल्यार त्या गव्हर्मेंट प्रोजेक्टा खातीर. देयर इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्टिकल 31A बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट द गोवा लेजिस्लेटिव्ह. पेन्शना संबंधान उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले की जाणी उण्यात उण्यात 10 वर्सां सरकारी नोकरी केल्या तांकां उण्यात उणे 10,000 रुपया पेन्शन मेळटले. खेरीज जाणी सरकारी नोकरी चड काळा खातीर केल्या तांकां फाटल्या 12 म्हयन्याच्या सरासरी पगारांतले 50% रक्कम पेन्शन म्हणून भेटयतले. आयच्या कॅबिनेटान इन प्रिंसिपल अप्रुवल फॉर द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द युनिफाईड पेन्शन स्कीम UPS इन द स्टेट ऑफ गोवा. या स्कीमीत आमी खास करून the employees who have the adequate services will get the assured pension at least 50% of the last 12 months average salary as a pension. Minimum pension is ₹10,000 per month will be given to those who at least 10-year services. Family pension to the spouse will be given at the rate of 60% of the pension. DNS relief and everything. Government of India तो circular 1 एप्रिलच्या येतालो, त्याच्या पयलीं 3 वेळा उपरांत आमी गव्हर्मेंट ऑफ गोवाय बी तांच्या खातीर खाली इम्प्लिमेंट करता. नेपाळांत घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून उदक आयिल्ल्यान बिहारात हुंवार स्थिती निर्माण जाल्या. तटबंदीची राखण करपा खातीर उदका संसाधन खात्याचो पंगड तैनात आसा. बिहारांतल्या 15 जिल्ल्यांनी ही हुंवार स्थिती उप्रासल्या. ह्या स्थितीक लागून बिहारांतले रेल्वे मार्ग आनी लोकजीण विस्कळीत जाल्या.
हुवार प्रभावित वाठारांतल्या लोकांक सुरक्षीत थळार हालयल्यात। SDRF आनी NDRFच्या पंगडाचे बचाव कार्य सुरू आसा। मजगतीं घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून नेपाळांत हुवार आनी भूस्खलनाच्यो घडणुको घडल्यात। हातूंत आतां मेरेन सुमार 190 लोकांक मरण आयलां। 20 परस अधिक लोक बेपत्ता आसात, जाल्यार 194 लोक जखमी जाल्यात आनी बचाव कार्य सुरू आसा। तांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आतां मेरेन सुमार 4500 परस अधिक लोकांक वाचयल्यात। हुवार आनी भूस्खलन प्रभावित वाठारांतल्या लोकांक जेवणा सयत आपतकालीन मजत पुरवण दिल्या। गोयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी भारतीय दंतवैजकी संघटनेच्या 19व्या परिशदेच्या समापन कार्यावळीक संबोधित केले। हे वेळार तांणी परिशदेत वांटेकार जाल्ल्या सगळ्या दोतोरांचे कौतुक केले। तांणी सांगले की गोंय सरकार तोंडाच्या काकराचेर नियंत्रण मेळोवपा खातीर फावो ती इकोसिस्टम तयार करपा खातीर भारतीय वैजकी संघटनेक आनी गोंयच्या दंत कॉलेजीक पुराय सहकार्य करतले। College is a pioneer in the field of dentistry. With its focus on the preventive care and cutting-edge research, it has played a pivotal role in the Goa's stance against the oral disease. Goa Dental College, alongside the Indian Dental Association, has been leading the several impactful initiatives, particularly in the fight against the oral cancer, one of the most pressing health concerns in India today. I am proud to say that the government of Goa is fully committed to supporting the fight against oral cancer. The government has embraced the public health initiatives and also rolled out the series of campaigns aimed in reducing the tobacco consumption and promoting the better oral hygiene among the masses. As we look on to the future, it is clear that Goa is well positioned to be at the forefront of the dental innovations and oral health care. बॉलिवूड ज्येष्ठ अभिनेते मिथुन चक्रवर्ती आणि चित्रपट सृष्टीक दिल्ल्या योगदानाबद्दल दादासाहेब फाळके हो सर्वोच्च पुरस्कार तांकां फावो जाला। फुडल्या म्हयन्यान 8 ऑक्टोबराक जावपा आशिल्ल्या 17व्या राष्ट्रीय पुरस्कार सुवाळ्यात हो पुरस्कार तांकां प्रदान करतले, अशी माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मिथुन चक्रवर्ती हांकां पुरस्कार जाहीर जाल्ल्या बद्दल तांचे कौतुक केलां। मिथुन हे सांस्कृतिक आदर्श आसात अशे गौरवास्पद उद्गार प्रधानमंत्र्यांनी काढल्यात। इतले मजगतीं मिथुन चक्रवर्ती हांणी पुरस्कार दिल्ल्या बद्दल खोस उक्तायल्या आनी आपूण हो पुरस्कार आपल्या कुटुंबियांक आनी चाहत्यांक अर्पण करता अशें सांगलां। इतनी बड़ी चीज़ है, कैसे जहाँ से मैं आ रहा हूँ कोलकाता के, कैसे एक ब्लाइंड लेन से फुटपाथ से लड़के इधर आया हूँ, उस लड़के को इतना बड़ा सम्मान मैं सोच भी नहीं सकता। लिटरली मैं बागरूद हो गया। बस इतना बोल सकता हूँ, ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ मैं अपने फैमिली को और मेरे फैंस पूरे विश्व में जहाँ भी हैं उन सभी को। भारतीय दादल्यांच्या हॉकी पंगडाचे मुखेली हरमनप्रीत सिंग हांणी सांगला की 2036ची ऑलिंपिक सर्त आयोजित करपाक भारत यशस्वी जातलो। हे आव्हान जरी व्हड असले तरी भारताकडेन ते यशस्वी करून दाखोवपाची ताक आसा। हॉकीत भारतान एका फाटोफाट यश मेळयल्ल्या कारणान ताचे मनोबल वाडला अशें हरमनप्रीत सिंग हांणी सांगले। आई थिंक जो आज डिस्कशन हुई है, जो आज बातें सामने आई हैं, आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ओलंपिक एक बहुत बड़ा इवेंट है एंड जब वो इंडिया में होगा तो आई थिंक कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उस टॉपिक में बारे में बात हो रही है यहाँ पे एंड बहुत ही सीनियर्स लोग आए हैं जो डिस्कशन के लिए एंड हमें मौका मिला यहाँ पे आने का और कोई भी आइडियाज़ है हम भी डेफिनेटली विल गिव आवर आइडियाज़ टू देम कि जो आगे वाले ओलंपिक हो यहाँ पे इंडिया में 36 में, तो उसमें कोई कमी ना रहे। हॉकी में मेडल लेके आना बैक टू बैक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि पूरा इंडिया हॉकी के मेडल की वेट करता है एंड बिल्कुल बहुत बड़ी बात है हमारे लिए एंड एज ए टीम हम खेलते हैं, एज ए टीम हम जीत रहे हैं। सो आई थिंक इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं है इसमें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम ओलंपिक करवाएं और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ओलंपिक हम यहाँ पे दिखाएं सब लोगों को और कोशिश यही रहेगी कि उस ओलंपिक में भारत के सबसे ज़्यादा मेडल हो, यही हमें उम्मीद रखते हैं सर। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमचे @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात।
तसेच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। तो मेरेन नमस्कार।